किरकिरो. गू 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 गुगूम हे सगळे रातचे प्राणी. तांकां निशाचर प्राणी म्हणटात. एक दीस टिंकूक हे सगळे प्राणी मेळ्ळे आनी ताचे इश्ट जाले. कशें ते आमी हे काणयेंतल्यान पळोवया. मूळ प्रकाशक प्रथम बुक्स. लेखक प्रिथी नांबियार. चित्रकार सोनल गोयल, सुमित सखुजा. कोंकणी अणकार स्नेहा सबनीस. निवेदन रत्नमाला दिवकार. काणयेचें नांव टिंकू आनी ताचे रातचे इश्ट. ती चान्न्याची रात आशिल्ली. मंगूच्या भाटांतलीं सगळीं जनावरां न्हिदिल्लीं. पूण टिंकू जागोच आशिल्लो. म्हाका न्हीद येना आई, टिंकून ल्हव म्हणलें. पूण आईक तें आयकूंक आयलें ना. आई सुस्त न्हिदिल्ली. तो परत परत कूस बदलूंक लागलो. ताका कशीच न्हीद येना जाली. तो उठून वयर मळबांत पळोवंक लागलो. टिंकूक चंद्र दिसलो, गोल गोल आनी धवधवच. टिंकूक पळोवन तो हांसतालो. ताका बरें दिसलें. रात खूब सोबीत न्हय, टिंकू चिंतूंक लागलो. पयस एका झाडार ल्हान दिवे पिकपिकताले. एक दिवो सकयल पडलो. हांव काजुलो, त्या दिव्यान म्हणलें. हांव रातचो चकचकता. तूं म्हाजो इश्ट जातलो? टिंकून विचारलें. हय, काजुल्यान म्हणलें. इतल्यान कितें तरी उडून झाडार बसलें. सवण्या, तुजें नांव कितें? टिंकून विचारलें. हांव सवणें न्हय, हांव पाखो. हांव फकत रातचोच पळोवंक शकता, पाख्यान म्हणलें. तूं म्हाजो इश्ट जातलो? टिंकून विचारलें. हय, पाख्यान जाप दिली. थंयच झोपांनी पानां हालूंक लागलीं. कोण तरी थंय लिपला. तूं कोण? टिंकून विचारलें. हांव कोलो, कोल्यान सांगलें. हांव रातचो पासय मारूंक भायर सरतां. तूं म्हाजो इश्ट जातलो? टिंकून विचारलें. हय, कोल्यान जाप दिली. त्या झाडा वयल्यान दोन चकचकपी दोळे ताका पळयताले. टिंकून विचारलें. तूं कोण? हांव गुगूम. हांव रातचो जेवण सोदतां, गुगुमान सांगलें. तूं म्हाजो इश्ट जातलो? टिंकून विचारलें. हय, गुगुमान जाप दिली. किर्र किर्र, टिंकून विचारलें. तूं कोण? हांव किरकिरो. हांव रातचो आवाज करतां, किरकिऱ्यान सांगलें. तूं म्हाजो इश्ट जातलो? टिंकून विचारलें. हय, किरकिऱ्यान जाप दिली. टिंकू आनी ताचे नवे इश्ट उडयो मारूंक लागले, नाचूंक लागले. आनी उपरांत टिंकूक न्हीद येवपाक लागली. म्हाका न्हीद येता, म्हाका घरा वचचें पडटलें, टिंकून म्हणलें. नवे इश्ट मेळिल्ल्यान टिंकू खूब खोशी आशिल्लो. आवयचे कुशींत वचून टिंकून म्हणलें. आई, रात भिरांकूळ नाचता. रात ही नव्या नव्या गजालींनी भरिल्ली आसा. हय, आईन जाप दिली. तुजे हे सगळे नवे इश्ट फकत रातचेच वावुरता, रानवटी सुण्या भशेन. रातचीं जनावरां फकत रातचीच खातात, खेळटात आनी कामां करतात. तीं दिसाचीं न्हिदतात. तुवें आतां न्हिदूंक जाय आं. तूं आतां न्हिदलो जाल्यार फाल्यां दिसाचे इश्टा बरोबर खेळूंक तुका ताकद मेळटली. गूड नायट बाबू, आवयन म्हणलें आनी ताका वेंग मारून न्हिदली. चकचकीत चंद्र
रातभर सगळ्याक चान्ने फाकयतालो आनी रातभर टिंकू सुस्त न्हिदलो. भुरग्यांनो, तुमकां ही काणी आवडल्याच आसतली. तुमी तुमच्या सरभोंवतणी अशीच रातची नदर मारात आनी पळयात. तुमकांय अशे इश्ट मेळत जाल्यार. भुरग्यांनो, ही काणी तुमकां आवडल्याच आसतली. आनीक आयकूंक जाय जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाक भेट दियात आनी सबस्क्रायब करात.